मार्कूचे शुभ वर्तमान. फारिजेव आनी कांय धर्मशास्त्री जेरुसल्याक थावन येवन ताचे सोरशी एकवटले आनी ताच्या शिसांतले कांय जाण मेल्या हातांनी मुंचे हात धुयनासतना जेवतात म्हूण तांणी पळयलें. फारिजेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्याचे चाली प्रमाणे बोगोर हात बरे करून धुल्या शिवाय जेवनात आनी ती त्यार थावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात. आनी सोबार हेर सांबाळच्यो चाली तांणी घेतलेल्यो आसात. पात्रां, कोळशे आनी काशाची आयदनां धुवपा विशीं. म्हणटोच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात, पूण मेल्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें पोरतीपालून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरोवन आसा, ही पोरजां वोटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडेन कितेंय तुका उपकारतें तें हांवें कोरबान केलें म्हणचें देवाक भेटयलें. ते उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. हे वरवीं तुमचे मदें पालोन आयिल्ले तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फोल करतात आनी असल्योय जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. देवाचें उतर हें.